कदंब महामंडळान राजधानी पणजेत इलेक्ट्रिक बसी सुरू केल्यो। स्मार्ट सिटी योजनेखाला पणजे शारांतले येरादारी खातीर 6 ईव्ही बसी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 5वो फावटो दाखयलो। सध्या ह्यो बसी फकत 2 मार्गाचेर सुरू केल्या। पणजी बस स्टँडा सावन मिरामार, दोनापावल, बांबोळे, सांताक्रूज ते पणजी बस स्टँड आणि पणजी बस स्टँडा सावन सांताक्रूज, बांबोळे, दोनापावल, मिरामार ते पणजी बस स्टँड। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाखाला पणजी शारांतल्या भितरल्या मार्गांचेर ईव्ही बसी सुरू करपाचो निर्णय सरकारान कांय म्हयने आदीं घेतिल्लो। पूण पणजे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आशिल्ल्यान ह्यो बसी सुरू करपाक कळाव जालो। पणजेच्या भितरल्या वाठारांतली कांय कामां अजून उरल्यात। ताका लागून पयल्या पावड्यार फकत 2च मार्गाचेर ह्यो बसी सुरू केल्या। ते उपरांत पावड्या पावड्यान भितरल्या मार्गाचेरूय बसी सुरू जातल्यो। फुडल्या कांय म्हयन्यांत पणजे कंडक्टर नाशिल्ल्यो ईव्ही बसी लेगीत महामंडळ सुरू करतले। प्रवाशांक QR कोडा वरवीं तिकीट काडून ह्या बसींतल्यान प्रवास करपाक मेळटलो।